मित्रांनो, आज आम्ही हांगा पावल्या सत्तरींतल्या एका गांवांत म्हणजे ब्रह्मा करमळी. निसर्गान नटलेलो, निसर्गरम्य आणि हिरवळ असो हो गांव, सुंदर असो हो गांव. हांगा सामको असो येयलो काय परत वचनशें दिसना तसो हो गांव. आणि एकदम कृशी प्रधान म्हणजे हांगासर लोकांचे वेवसाय कितें आसूंये, डॉक्टर आसूंये, खंय इंजिनियर आसूंये, खंय गव्हर्नमेंट सर्वंट आसूंये, ओर तो आनी खंय बिझनसमॅन आसूंये, पण तेजो आपलो कृशी उद्योग म्हणटा तो आसाच. हांगासरले मेजॉरिटी म्हणजे चडशा लोकांचो, हांगासरल्या ग्रामस्थांचो, ह्या गांवांतल्या लोकांचो कृशी हो मूळ उद्योग हो आसाच. सो आयचो आमचो भाग जो आसा फामाद ह्या कार्यावळीचो, तो अशाच एका फामिली बद्दल आहा, जेंच्यांनी कृशी उद्योगान आपले सर्वस्व ओपून आयज एक नांव कमयलां गांवांत न्हू तर गोंयानूच न्हू तर गोंया भायर सुद्दां. ते म्हणजे हांगासरलें ब्रह्मा करमळी हांगासरलें केळकर कुटुंब. आतां केळकर कुटुंबाचे मुखेली संदीप केळकर हेंच्यांनी एक मशीन इन्व्हेंट केलें एक जवळ जवळ 8-10 वर्सां पयलीं. आनी आयज जवळ जवळ 200 ते 300 मशिनां तेंच्यांनी गोंयान न्हू तर गोंया भायर सिंधुदूर्ग, कोकण हांगासर सुद्दां दिल्लेलीं आसा. कसलें हें मशीन? कितें? खासियत कितें? आनी कित्याक तें इतलें फामाद जालें? आनी कित्याक गोंया भायरसून सिंधुदूर्ग कोंकण पट्टींतल्या सुद्दां शेतकऱ्यांनी हें मशीन हांगासून गोंयांतसून व्हेलें? ब्रह्मा करमळी सत्तरी हांगासर केळकर कुटुंबियालो हो ओंकार कृशी यंत्र उद्योग. ओमकार कृषी यंत्र उद्योग आणि त्याचे फाटले जे त्याच्या फाटली जी आयडिया आसा, त्याच्या फाटलो जो एक शक्ती आसा, त्याच्या फाटले जे एक तेंच्यांनी हें सगळें हांगा एक शक्य केलें ते आमच्या बरोबर आहा. तेजे मालक संदीप पांडुरंग केळकर आमच्या बरोबर आसा. बाबा तुमच्या आमच्या कार्यक्रमांत स्वागत. आणि तुमचे स्वागत. थँक्यू. आमी पळयता हांगा की तरातरांची मशिनां आहा. आमकां सांगलें की हांगासर अशें एक तुमी स्वता तुमच्या हातान तयार केल्लेलें आसा की तितूंतून ज्या मशिनांसून सुपाऱ्यो सोलून येतात, मुट्टे माडून येतात, मागीर मुट्ट्यांचो फुडें जी चुमडो आसता तेजो आनीक रस भायर असो काडूंक शकता. म्हणजे शेतकऱ्यांचें काम सोंपें करून तेजें प्रोडक्शन आनीक वाडोवपा खातीर मदत जावं शकता. सो सगळ्यांत पयलीं आमकां सांगा तुमी हें प्रशिक्षण खंय घेतलें आनी कशें कितें तुमी स्टार्ट केलें? तुमकां मातशें अजाप दिसतलें की ह्या धंद्याचें अशें प्रशिक्षण अशें मी खंयच घेवंक ना. सुरवातीक रेडिओ आनी टी व्ही रिपेरींग करपाचो कोर्स केल्लो मी आनी बरेच वर्सां तें काम केलें. हळूहळू रेडिओ टी व्हीचो जमानो फाटी पडलो. रेडिओचो तर एकदम फाटी पडलो आनी त्याच्या नंतर अशी गोष्ट परिस्थिती झाली की जी आमची बागायती शेती बागायतीचो आमचो मुख्य उद्योग त्या उद्योगाकडे लक्ष देऊंक कोणच ना असो म्हणजे मीच ते सगळे बघपाचे अशी परिस्थिती झाली. आणि त्याका लागून आता ह्या धंद्यात म्हणजे मी लक्ष घालूंक सुरुवात केली शेती बागायतीची. आणि त्यांना माझ्या लक्षात येयलें की ह्या धंद्यात आता हळूहळू काम करपाक मनशां मेळना. आणि त्यांना जे जो काही समस्या निर्माण झाल्यो तेतूंतसून ही यंत्राची कल्पना म्हाका सुचली. सुरवातीक जी जी आमचे काजूचे रोस काडचो पडटा, मुट्ट्यांचो रोस काडपाचें एक कठीण काम. ते आदी एक कोळंबी आसली आनी त्या कोळंबेत अशे मुट्टे धोडोन ते रोस काडचो पडप. आनी तेच्या साठी सुरवातीक आमी अशे
मनात येले कितें तरी करूया नवीन असे. आणि त्यांना आमच्याकडे कसली सामुग्री काहीच नसली, कसले एक यंत्र किंवा ते काहीतरी वेल्डिंग मशीन काहीच नसले. ते आम्ही असे भायल्यान करून हाडले मी थोडे काही पार्ट, आणि ते हांगा एसेंबल करून असे एक बारीकशे तयार केले यंत्र. आणि ताका मागीर मोटर बसयली आणि ते चालू केले. ते काही प्रमाणात सक्सेस झाले. त्याच्यानंतर तेतून आणि काय काय डेव्हलप करीत गेलो आम्ही. आणि एक बऱ्या आमकां जे जे समस्या आहेत त्याचेर एक तोडगो मेळ्ळो आणि ते एक यंत्र तयार झाले आम्ही. त्याच्यानंतर आमच्या हांगासर काही एक बागायतदार असले, त्यांच्यांनी म्हटले आमकां एक अशेंच करून दी यंत्र. हे तर खंयच्या वर्सा आहे बाबा? जवळजवळ ह्या गोष्टीक 10 वर्सां जातली. 10 वर्सां पयलीं? हा 10 सुरवात वर्सां. 10 वर्सां पयलीं जाली. हां 10 वर्सां पयलीं जाली म्हटल्यार हरकत ना. आणि त्यांना तांकां एक करून दिले. ते एक कस्टमर आमचे एक यशवंत देसाई म्हणून आमच्याच गावातले. तुमचे पहिले फावंडर हां कस्टमर. तांकां फावंडर कस्टमर म्हटल्यार जाता. तांकां आमी एक करून दिले यंत्र तशें. आणि तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिलो. माझं नाव यशवंतराव विठ्ठलराव देसाई, राहणार ब्रह्मकरमई. मी इथला स्थानिक नागरिक. माझ्या वडिलांच्या अगदी पारंपरिक पद्धतीचं माझी बागायती. आम्हाला तुम्हाला सांगायचं मुख्य कारण म्हणजे आम्हाला सुपारीचं उत्पन्न माझं भरपूर आहे, काजूचं उत्पन्न भरपूर आहे. काजू जवळजवळ 20 क्विंटल काजूचं पीक आहे. तर त्याच्या बंडूचा रस काढावा लागतो. 20 क्विंटल सुपारी हे काजूचं पीक होतं आहे. इथल्या एकूण मोलमजुरी म्हणजे मजुराच्या अगदी दुष्काळीपणामुळे आम्हाला या ठिकाणी मजूर वेळेवर मिळत नाहीत. अगदी कामावर परिणाम होतो, खूप नुकसान होते. त्या दृष्टिकोनातून आमच्या गावातील एक अगदी होतकरू शेतकरी, अधिक आत्ताचे सध्याचे मशिनरीचे मेकॅनिक संदीप केळकर, तर यांच्या अगदी मार्गदर्शनाखाली मी सहज एक दिवस त्यांच्या घरी गेलो आणि त्यांनी मशिनरी आपण करतो म्हणून मला सांगितलं. तर मी म्हटलं बाबा तू करतोसच भाई, मी तुमचाच आहे माणूस, तेव्हा तू आमची पहिल्यांदा कर, अगदी सॅम्पलसाठी कर, ती कशी असून दे, मग आम्ही बघूया. पण आपण कशा पद्धतीने होतं आहे त्या कामाची निदान आम्हाला अगदी प्रचिती मिळेल. त्या दृष्टिकोनातून त्याच वेळेला सुरुवातीला त्यांनी पहिल्यांदा माझं हे सुपारी सोलण्याचं मशीन केलं. नंतर बोंडू अगदी बारीक करून रस काढण्याचं मशीन केलं. दोन्ही मशीनं माझी सॅम्पलची म्हणजे सुरुवातीला स्टार्ट बघण्यासाठीच केली. आणि त्यांनी केल्यापासून आजपावेतो दोन्ही मशिनरी अगदी व्यवस्थित चालतात. कुठलंही अडीअडचण जास्तच येत नाही. जरी किरकोळ झालं तर त्यांना लगेच सांगितल्यानंतर येऊन ते दुरुस्त करतात. ही सुपारी मी जवळजवळ दिवसाला 150 ते 200 किलो सुपारी आम्ही सोलू शकतो, कारण सहजपणे. मजूरच्या दृष्टिकोनातून गेला तर दिवसाला 8 ते 10 किलो सुपारी एक मजूर सोलतो. पण तेच मशीन हे 150पर्यंत जरी सोललं तरी आम्हाला खूपसा त्याच्यातून फायदा होतो. आणि त्या दृष्टिकोनातून आज त्याने जी मशिनरी गोळ्यात केली, गोव्यातसुद्धा त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे 100-200 मशीनं गेलेली आहेत. इतर महाराष्ट्रातसुद्धा अगदी त्याची मशीनं जातात आणि व्यवस्थित डीलर म्हणून तो या ठिकाणी अगदी आहे. पाच 6 वर्सां आमचे हे व्यवस्थित आता सेट जाल्ले आसा. सुरवातीचो काळ एकदम सुरवात असली एकदम, आणि आता हे व्यवस्थित सेट जाल्ले आसा. आणि आता भुरग्यांनी मुख्य म्हणजे लक्ष दिला हेतून. आता म्हाका मोठी जबाबदारी ना, फक्त मी तांकां सजेशन दिता मदीं मदीं मार्गदर्शन आणि नवीन कितें तरी सुचयता. आणि ते मुख्य म्हणजे ते तेंच्यांनी सुद्दां आतां बरीच हे केल्या भितर डेव्हलपमेंट करून नवीन काय काय करीत आसा ते आता. तुमचे ग्राहक वर्ग जो आहा पळय हा. तो खंयच्यान खंय मेरेन तेची रेंज कितें आसा? म्हणजे ग्राहक कोणकोणसून येता वर्ग आनी हा. खंयच्यान? ग्राहक वर्ग आमचो जवळजवळ गोंयांतले सगळे तालुके आमी आमची मशिनां पावल्ली आसा. प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक कडेन जवळजवळ गोंयान आमची आतां 200 मशिनां तरी आसा गोंयांत चालू. दिल्या तुम्ही. त्याच्या शिवाय गोंयाच्या भायर कोकण भागात म्हणजे सिंधुदुर्ग म्हणटा त्या वटेन, त्या वटेन बरीच यंत्रां गेल्या.
गोंया भायर आणि गोंया भायर कोकण बीन कोकण भागात आणि रत्नागिरीपासून आमचे हे आमकां मागणी आसा म्हूण आमी मुद्दम हें कित्याक केलें परत यंत्र दिलें म्हणून जायना तेची फाटल्यान हें करचें पडटा ते सेवा दिवची पडटा ते रत्नागिरी पर्यंत आमकां शक्य ना म्हणून आमी ते मुद्दम आमी ते नाकारले म्हणजे पूण आमी दितले फुडें सुद्दां हे आसा आमची तशें फुडें सुद्दां आमी ते वाडयतले अशें हें आसा तेच्या नंतर सुपारीचेरच रावन उपयोग ना बाकीची हांव सखाराम नानासाहेब देसाई ब्रह्मा करमळी आणि आमच्या ब्रह्मा करमळी गावातच ओंकार कृषी फॅक्टरी म्हणून एक काडलेली आसा ते आमचे संदीप पांडुरंग केळकर आणि त्यांचे दोग जाण चले यांच्यानी मेळून ते आमकां इतकी फायदेशीर जाल्या की सुपारी सोलपाचें मशीन पयलीं तेंच्यांनी घेतलें आणि जवळ जवळ 10 वर्सां केली की डायरेक्ट आम्ही गोवा बागायतदारांक घालता ते मशीन सुरू केलें याबद्दल हांव संदीप केळकर आनी तेचे भुरग्याचे खरेंच आभारी आसा की आमच्या सारक्या शेतकऱ्यांक तेचो फायदो जाल्लेलो आसा. मित्रांनो, हांगासरल्या ग्रामस्थां कडेन उलयतना एक गजाल म्हाका जी तेंच्यांनी सांगली आनी म्हाका पयल्या फावट कळ्ळी की हे जे ब्रह्मदेवाचें हांगा देवूळ आसा ब्रह्मा करमळी सत्तरीन तें खंय भारतांतलें दुसरें देवूळ म्हणजे भारतांत फक्त 2 ब्रह्मा देवाची देवळां आसा ब्रह्मदेवाची देवळां आसा 2 एक खंय राजस्थान आनी एक आसा तें ब्रह्मा करमळी सत्तरी कितले अजापाची गजाल न्ही आनी एक अभिमानाची शी गजाल सो फामाद कार्यावळीन आमी फुडें आनीक पळोवया की केळकर कुटुंबियांनी जे मशीन तेंच्यांनी जे स्वता ते तयार करतात ते आनीक कितें फुडें करतात तेंचें कितें येवजण आसा तेंचे भुरगे कशे कितें तेंकां हातबल लायतात फुडें पळोवया. फुडारा बद्दल विचारच्या पयलीं म्हाका एक सांगा सुपारेच्या एका मशिनाचेर दिसाक कितल्यो सुपाऱ्यो सोलून येवं शकता. सुपारीच्या एका मशिनाचेर आमच्या जवळ जवळ 125 ते 150 किलो पर्यंत सोलून येऊ शकता सुपाऱ्यो दिसाक एक दिसाक. दीस दिसाक आनी हेंच जर तूं मनशां लावन ते सोलून घेशीत जाल्यार कितले म्हणजे फरक कितें. मनशाक एक मनीस जवळ जवळ 25 किलो जेम तेम सोलू शकता दिसाक जेम अंदाज माझो एक म्हणजे आम्ही आधी ते सोलून हे करी कांबेरी घालून असे म्हणजे स कामेरी घातल्यार तुका 150 किलो हो, सुपारी हो, हो. सोडून मेळटली. हो, हो. तेच मशीन एका दिसान करून एका दितात. दिसान जाता हो आनी सामक्यो सुटसुटीत सोलून येतात. सुटसुटीत सोलून येता आणि मुख्य म्हणजे रोगाची तांबडी बी असता हां. ती सुद्धा सोलून येता सुपारी आमची एकदमच मऊ असलेले हे जाता पण हम्म. बरीचशी सुपारी सोलून येता बरीच आनी तो सल्ला येता पळय हा तेंचे मागीर कितें उपयोग बी आहा फुडें. सल्ल्यांचे आसा तेचो उपयोग तिचे आमी हे चालू आसा प्रोसेस हय सल्लो आमी भाटान घालता माडयेक घालपाचे आनी वरती शेण घालपाचें मागीर ते तशें कंपोस्ट जाता तयार आनी तुमचे मुट्टे माडोवपाचें यंत्र आहा पळय हा मुट्ट्याचो रोस काडपाचो मुट्ट्याचो, यंत्र हय. तितून कितले मुट्टे एका दिसान एका फावटी कितले मुट्टे तुम रस काडूं शकता. ते कंटिन्यू जितके घालीत रावपाचे बकेट आसता ते थोडे घालीत रावपाचे कंटिन्यू येत रावता रोस तेचो हे
थोड्यांची काजू बागायत बी खूप हा, व्हडली हा, असता हा, पळय, बरोबर, एकराचे हा. एकर असता, त्यांचे काम 6-7 वरां चालू असता हो हो म्हणपाचे. हो बरोबर. तर मशीन ते तुका हो इतले स्ट्रॉंग आमच्या चलता. चालू शकतात तसे काय प्रॉब्लेम ना. हा हा. कारण आम्ही यंत्रादी मोठी ह्याची दिल्या कसली मुठ्ठ्यांची. हम्म. ते भायल्यान रस हे हाडटा मुठ्ठे म्हणजे महाराष्ट्रान कितें आसा त्या वटेन तांकां मुठ्ठ्यांचं हे तांकां हे ना यूज ना किंवा थंय ते तांकां रोस हे काडूंक मेळना मध्य बी अशें ते त्या वटेनचे मुठ्ठे हाडून हांगासर हे करता तेचेर. बरें बाबा, हां आनी ताका लागून ते सुपारी म्हणे घरा कडेन कोणी आपले यंत्र बसयता लायट हां बीन, हां हां मुठ्ठे माडयतलो तुका चडशे काजीनी भितर कळमे हां त्या हां हेडीकूच खंय तरी हे करचें, हां तेका हां कितें तुमच्या कडेन उपाय आसा? हां ते कितें केलां आमी जे लायट ना ज्या ठिकाणी हं. थंय आमी इंजीन बसोवन दिता. खूब लोकांनी मुठ्ठ्याचो रस हो काडपाच्या रोस मशिनाक काडपाचें इंजीन बसोवपाचें. माझे नाव श्रीपाद गणपत देसाय. 2 वर्षा पयलीं हे कृषी ओमकार कृषी यंत्र आमचो कोण संदीप केळकर यांच्याकडून घेतलं आहे आणि ह्या यंत्रापासून आमकां बरोच फायदो जालो. कारण एक साधारण 4 किलो सुपारी सोलतो जाल्यार एक कामेरे आमकां साधारण 300 रुपया तरी दिवचे पडटा दिसाक. म्हण आयज तेच आमी साधारण 1.5 क्विंटल सुपारी एका दिसाक तयार करता आणि त्या कारणान ते खूब फायदेशीर आहा. आणि तशेंच तेका काय तशें हें ना आमकां म्हणजे जास्त खर्च ना, इलेक्ट्रीक काय ते लागता पण ती सुद्दां निगण्य आसा तशी. म्हणजे साधारण आमी एक कामेऱ्याने 300 रुपया आमकां एका दिसाक 4 किलो सुपारी सोलीत ती आयज 1.5 क्विंटल म्हणजे साधारण 150 किलो सुट्टा. म्हणजे कितल्या पटीनेच तरी ताचो फायदो आहा तातूंत. सो उलोवया आमच्या बरोबर आसा आतां सर्वेश केळकर, संदीप केळकर हांचे ज्येश्ठ पुत्र. सर्वेश बाब, सगळ्यांत पयलीं सांगा, तुमी इतले तरणाटे, तुमी हांवें आयकलां की तुमी शिकल्याय बी भरपूर, आनी तरी आसतना तुमी ह्या उद्योगान आपलें लक्ष घातल्या, कृशी रिलेटेड उद्योगान. तर तुमचें शिक्षण सांगा आनी तुमचें वय सांगा आनी तुमकां कित्याक ह्या म्हणजे हांगा ह्या धंद्या कडेन वळूशें दिसलें? एक म्हणजे शिकला डिप्लोमा जाला म्हणजे कंप्लीट डिप्लोमा इन कंप्युटर इंजिनियरींग. हांव जेन्ना शिकतालो तेन्ना माझे बाबा माझे वडील जे आसा ते अशेंच कितें मशीन करून पळोवपाचें, खंयसून करून हाडपाचें अशें बाबाचें म्हजें चल्लें. आनी म्हाका अशें दिसलें की हितूंत मातशें लक्ष घातल्यार फुडें कितें बरें जावंक शकता. आनी आमी ट्राय करुया अशें हितूंतसून आमी बाबाक सपोर्ट केलो. आनी आतां अशे तरेन हळूहळू जी सुरवात जाली अशे तरेन जी हळूहळू सुरवात जाली ती आतां वेवस्थीत चल्ला. आनी आतां म्हाजो भावय बी म्हाज्या वांगडा हें करता, वेवस्थीत आमी बरें चल्ला वेवस्थीत. सो तुमी ओवरऑल मशिनां तयार करपाचें सगळें काम तुमी पळयता आतां? हो फूल. आनी 6 जाण आमच्या वांगडा कामाक, कामगार कितले आसा? 6 जाण आसा आमचे कामगार. सो तुमच्या ह्या वेवसायाच्या निमतान एक गांवांतल्या 6 जाणांक रोजगारूय मेळ्ळा? गांवांतले 5 जाण आसा आनी लागचोच एक मनीस आसा. आनी कितें तुमचो आतां विचार कितें आसा की थोडे वर्सां करून पळोवपाचो आनी मागीर पळोवया खंय काम, ऑर हितूनूच ह्या फुडें हो वेवसाय वाडोवपाचो? म्हणजे सुरवातीक म्हाका दिसतलेंच म्हणजे कशें कितें हेजें कशें आतां Feasibility हेजें भविश्य कितें अशें म्हाका दिसतलें. पण मागीर ते 2-3 वर्सां मागीर जातलें काय ना जातलें अशें म्हाका दिसतलें. पण मागीर जें करपाचें तें फुल्ली फोर्सान करपाचें आनी
आपण फुल प्रयत्न करपाचो अशें माझे हे असले सुरवातीक. मागीर हे तर कितें तरी आसा हे तर म्हणजे भविश्य बरें आसा फुडें अशें म्हाका दिसलें. मागीर ते दीस मागीर आनी खंयच पळोवंक ना हांवें. आनी आतां बरें आसा अशें वेवस्थीत चल्लां वेवस्थीत. सो हो व्यवसाय आनीक मोठो हो करपाचो होच निर्धार तुमचा. हो 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 वेवस्था बऱ्यापैकी चलोवपाची आनी फुडें कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाचें आनी बरें आसा हे. बरें आसा. All right. तुमकां ऑल द बेस्ट फुडारा खातीर. म्हजें नांव यतेंद्र शंकर नाडकर्णी ब्रह्मा करमळी. म्हाका हांगा आमचो बापूय पयलीं हांगा बॉम्बे आशिल्लो. मागीर हांगा येवन आमचे हे कुळागर वसयले. मागीर सुपारी आंबो पणस सगळें आमचें उत्पन्न आसा. आनी हे सुपारी सोलपाचें यंत्र म्हाका घेतल्यार 3 वर्सां जालीं. पयलीं कितें जालें हांगा कामेरेन आमी सोलताले पण तें म्हारग पडटालें आनी कमी सोलप जातालें. आनी ह्या मशिनाचें कितें जाता दिसाक 100 ते 150 किल सोलपा मेळटा. हो एक आमकां बेनिफीट मेळ्ळो. आनी ह्या 3 वर्सांत म्हाका इतलो फायदो जाला की उत्पन्ना प्रमाणे उत्पन्न वाडलें आनी सुपारी सोलपूय बरें जाता आनी व्हडलेशें दगदग ना. हांव स्वता सोलता ही. मागीर दिसाक हांव 100 किल सुपारी सकाळ संध्याकाळ सोलता. आनी व्हडलें काय मोडप बी तेजें ना. व्हडलें काय टेंशन जावंक ना. काय मायनर एक रिपेर जाता ती हांगा आमचे ओंकार कृशी उद्योग आहा ते आमकां रिपेर करून दिता. आनी हेचेर म्हाका तेन्ना 50,000 घेतलेले. सगळ्यात धाकटे पुत्र संदेश केळकर आमच्या बरोबर. संदेश फामाद ह्या कार्यावळीन तुजें स्वागत. संदेश म्हाका सांग तुजें वय कितलें? माझे 22. 22. हय आनी तुजें शिक्षण कितें जालां? मेकॅनिकल डिप्लोमा. ओके. इतलें शिकून तूं आतां थरयला की आपूण ह्या व्यवसायान बाबान जे कृशी यंत्र उद्योग व्यवसाय केला तितून लक्ष घालपाचें आहा. सद्या आमची सुपारी सोलपाची मशिनां मुट्टे मळपाची मशिनां तुमी बघल्या सारकी सद्या आसा आमच्या कडेन. ह्या मशिनांनी आनी कितें बदल करून तांकां चडांत चड प्रॉफीट कस्टमराक चडांत चड प्रॉफीट कशें जायत त्या दृश्टीन आमचो विचार चालू आसा. आतां मुट्टे मळपाचें मशीन तितून कितें बदल करून अदीक ते चांगले अदीक बरें जायत त्या दृश्टीन आमचे विचार चालू आसा. शिवाय सुपारी मशिनान आनी कितें बदल जावन ते ग्राहकाक तेचो चडांत चड उपयोग जायत त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न चालू आसा. शिवाय आतां कुळागर घेतले की कुळागरांत बाकीची मिरी आसा आनी कितें आसा त्या दृश्टीन तेजें उत्पादन घेवन तेन्ना आतां मिरी मळूंक मशीन जाय पडटा किंवां अशा तरेची मशिनां सुद्दां कृशी उपयोगी मशीन
अद्ययावत करपाची. शिवाय आणि खंयची मशिनां आतां खूब जाण कितें हितून सुपर मशीन आनी कितें बदल सांगतात. ते बदल कशें करूं शकता इम्प्रोवायज सुदारणा आनी कशी करूं येता आनी बरें करूं शकता. हय तशें करपाचें तशें करूं शकता असो विचार मनान येयलो. म्हणून मागीर हेतूनच कंप्लीट फूल फ्लेश लक्ष घालपाचें अशें केलें मागीर फूल. आयच्या ह्या युवा पिढीक एक इन्स्पिरेशन म्हणू शकता ते म्हणजे आमचे संदेश आणि सर्वेश. संदीप केळकर हांचे 2 चले जे इतले शिकल्या की खंय तांकां बरो जॉब मेळूंक शकता, पण जॉब न करता आणि दुसऱ्या खंयच्या हेजेना फाटल्यान धांवता. आपल्या बाबांचो तेंच्या बाबायन जो हांगा ओंकार कृशी यंत्र उद्योग ब्रह्मकर्मी हांगा सुरू केला, तितून दोगांयनी लक्ष घालून हो वेवसाय वाडोवपाचो आणि आनीक चड हो वाडोवपाचो आणि मोठो करपाचो हो निश्चय केला.